आज ह्या कुडचड्याच्या गांवांत म्हजो इश्ट देब्याचो पांय लागलो. जंय जंय देब्याचो पांय लागता थंय प्रॉस्पेरिटी सदांच वाडटा. हांव हांगा शिकतालो तेन्ना परीक्षा बरोबर आमी कोणी समज धेपा चड घालताले ताका धेपो म्हणटाले. याद आसा तुका? कामतेक आमी सदां धेपो म्हणटाले. आज तुमकां खरो तो धेपो पळोवंक आतां हांव बाबा क्लोज वळखता हे 25-30 वर्सां. ताचे पयलीं म्हजो आनी ताजो सहवास नाशिल्लो. आतां हांगा रावतकीर म्हाका कितें दिसतालें की धेप्याच्या घरान भांगराची ताटां आसात काय. थंय एक 25 दीस फाटीं हांव ताच्या घरा कडेन जेवपाक गेलो. भांगराची ताटां नाशिल्लीं, चांदीचीय नाशिल्ली. म्हज्या घरा कडेन पळय स्टेनलेस स्टीलची ताट आसा तशेंच ताज्याच घरा कडेन आशिल्लें. आतां जेवतत थंय जेवपाक फक्त त्या ताटान कितें आशिल्ली, बऱ्यो वाटयो आशिल्ल्यो. आतां एका हातून बरी हिड्ड केल्ली आशिल्ली. कोणाक हिड्ड समज खबर ना, व्हडल्या ताल्ल्याचे इल्ली बारीक हिड्डां. हाज्या घरकान्नी पल्लवीन म्हाका सांगलें, नंदन तें हुमण खावन पळय. हें मडगांवचें स्पेशलिटी. ही भाजी म्हणपाक लागली. ही भाजी आपल्या मायची, बाबाच्या आवयची. हाजेर समज संस्कार पडल्यात ते हाज्या आवयचे. बाबा असो कसो हें तुमी बाबाकूच विचारात. अ व्हेरी सिंपल हंबल. आनी म्हाका आवडटा म्हणून त्या दिसा तांणी पणजेचे अशोक म्हणून एक हें आसा रेस्टॉरंट, तातूंतलें बरें चिकन आनी कांकऱ्याचे पाव. हांव हें कित्याक सांगता की जेन्ना कोणी पणजे रावता न्ही, हांगच्यान ताका अमिताभ बच्चन तें आमच्याच भशेन गोंयकार. तांच्या कसल्याय गोश्टीन नांव हांव वाट लायनाका. दुसरें एक 8 दीस फाटीं तो म्हज्या घरा कडेन आयलो. आनी म्हज्या घरा कडेन येतकीर म्हज्या आवयन केल्ल्यो निरपणसाच्यो फोडी. बाबान म्हणलें, अरे हो निरपणस तुका खरो बरो लागला, खंयच्यान हाडलो? म्हाका खंय खबर खंयच्यान निरपणस हाडटा. हांवें मम्मीक फोन मारलो. मम्मी म्हळें, निरपणस खंयचो? मम्मीन रेचलाक विचारलें, पळय तें बसला, खंयच्यान हाडलो तुवें काय म्हणून. तें हांसपा लागलें. एक 4 हाडून लागलो. बाबाक धाडपाक जाय. तो सांजचे म्हज्या ऑफिसाक भितर येवन सांगता, सर वॉट टू टेल यू, those are from Depos compound only one. So we are going to buy Depos nirpanas and give it to Depos only. अश्यो गोश्टी घडटा. हांव तुमकां चड वेळ घेना, हाजेर उलोवपाक खूब आसा. हो केन्नाय केन्ना भायल्यान येता कळ्ळें. हाका खावपाक, हाका आवडटा खावपाक नेल्लेच्यो कांद्याची भजी. केन्ना एकटोच बसतलो आनी ती बरी भजी खाता. तो 24 वरांचो 23 वरां तुमकां मेळपाक शकता. एकूच वर जे तो जिमान आसता तेन्ना तो बायलेक सुद्दां मेळना. 1 वर ताजें कंटिन्युअस तो सगळें बंद करून जिमान आसता. ह्या धेप्यान ह्या गोंयच्या खातीर खूब गोश्टी केल्यो. आतां तुमकां समज फुडें विचारपाक जाय की धेप्याक हो आशिर्वाद कित्याक पडलो. धेप्यान सगळ्या धर्मांक कित्याक हेल्प केलो. खंयच्याय इगर्जेन पेज दिली. आमच्या गोंयच्या आमच्या हिंदू धर्माक सगळ्याक फूल थंय पातळी दिली. कित्या खातीर केली, कित्याक जालें, ताज्या पांयगुणाक कितें आसा आनी तांच्या घरान कोण आयले आनी कित्याक लागून हें घडलें.
ही बरी व्हडली हिस्ट्री आसा. आनी म्हाका जेन्ना सांगलें सगळ्यांनी पिटीर आमकां बाबाक मेळपाक जाय, बट हांव सांगता, हांवें बाबाक फोन मारलो. बाबा म्हळें कुडचड्या वयले लोक तुका मेळोवन सोदतात. नो प्रॉब्लेम म्हणपाक, डोंट डिसायड. आयचो दीस डिसायड केलो. आयच्या दिसा ताजी घरकान्नीचें फायलींग केलें. म्हणटकच अलका धरून हेडमास्टर धरून सगळ्यांनी म्हाका फोन केलो तो येवचो ना. हांवें बाबाक एकूच मॅसेज घाली, बाबा डू यू वॉन्ट मी टू चेंज द डेट. बाबान म्हाका फोन करून सांगलें. खेप्याचें म्हणपाक लागलो उतर केन्ना धाडचें ना. तुवें समज म्हणपाक लागलो आपल्याक लागून एकटो सुद्दां मनीस येतलो, आपूण म्हणपाक लागलो सगळें सोडून कुडचड्या घातलें. म्हजो इशू कितें आसा? वॉट इज द इशू अबाउट कुडचडे? हांव बाबा कॅन बी पार्ट ऑफ कुडचडे. हांव मॅडम पल्लवी वॉज इलेक्टेड कॅन बी पार्ट ऑफ कुडचडे. वी ऑलवेज से की वी से दॅट पॉलिटिकल क्लास हांगा आमचे मदीं खुबशे कावन्सिलर आमदार म्हणून आयकपाक दिसता आमी वांगडा एक्स कावन्सिलर आनी आमचे वायस कोण आसा. पूण म्हाजें हें इंटरेक्शन वीथ जनरल पब्लीक फॉर लास्ट 18 years in my political career, almost 18-19 years in my political career, we find that we as individuals do not expect anything from a politician, but we also are a passive side, and we always blame the politicians, not as you as the politician, but people start blaming and we nod our heads. What blame it is we don't know. But today I think as political class, we should find ourselves with a stable foot to do good for our society. That is what I believe in, and that is why society is something that we all have to interact. Socially we have to interact, and as society, what this cultural town or cultural constituency of Goa or India by itself should go forward. आमकां खुबशे डिफिकल्टी येयल्यो आतांच आमचे मॅडम जालें अशें whenever mining has stopped here, economy खुबशी चेंज जाली, and everybody will agree to that. And Baba had anticipated much before that someday or other this would come, and he came out of the mining business well before time by giving his stakes and everything to somebody else like the Vedanta, the Cesar. But here comes the question: is what we can do for Kuchare and improve the Bazar area, in the sense economy of our area. Because today, wherever we go, I think I share the same thoughts as you. That बाजारात जर आम्ही बाजारवाल्याचो जो ट्रेडिशनल लोक आसा हांगा, I remember when I was a young kid, I am not originally from here, everybody knows, but I used to come with my mother all the way from Nagavenna for shopping for clothes during marriages, before marriage, but that tradition is gone now. Now we have a lot of markets and people go different ways. आम्ही पळयता की बाजार कसो वाडटा. If there is something coming from outside, आमी म्हणटा की भायले लोक येयले जाल्यार बाजार वाडूंक शकता. I don't know. आमी कितले घेवंक शकता? आमी कितले घेवंक शकता? आज आमी घेतले, आज घरान घेतले, आमचे वीक फॉर दॅट वीक फॉर दॅट 4 days. पूण म्हाका दिसता वी हॅव टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुडचड्यार वा हे कॉन्स्टिट्युएन्सी वा सराउंडिंग एरिया. अशें IIT आमची घेवपाचो प्रयत्न आमी करतात. आतां लँड रिवणा आमची व्हेरी क्लोज बाय, हार्डली 6-7 kilometers from here, and this becomes the main sector for IIT. अशें जर कितें येवपाक शकता, so your ideas, Baba's influential position at that level, we are influential at this level, but he is influential at that level. Maybe he can bring something here, is what I would like to interact with him. To keep us in mind in the future that something is here, if there is some industry or something which can create also employment, but also if not employment, that can be an additional hub where people from outside Goa are here, so that Bhadratne CSR चलता 50 वर्सां पयलीं आनी चोच हांव व्हडलें केलें म्हणटा. हांवें वदोच सांगला आमी कितें करता तें व्हडलें म्हणीत न्हय. ही आमची जबाबदारी आसा, ही आमची सामाजीक जबाबदारी आसा, आनी जो करना न्हय तो मनीस टिकूंक शकना समाजांत. हे करपाची अत्यंत गरज आसा. इतलें सांगून म्हाका दिसता जायते विशय हांवें एड्रेस केले. निलेश बाबान आनी नंदन बाबान सांगलें खंयचोय जर उरला जाल्यार म्हाका स्पेसिफीक क्वेश्चन तुमी विचारया. पूण हांव इतलेंच सांगूंक आयलां
खरेंच देश तुमकां खूब जाणांक ल्हान भुरगीं आसा वा फुडलीं 10 वर्सां ते 20 वर्सां ह्या देशाची आसा आनी हांव म्हणत अतिताय जावची ना की आमच्या प्रधानमंत्र्यान जे काम केल्ले आसा ते मागीर साधन सुविधेन जावं एक्सेस ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी जावं किंवा गरीब कल्याणाक जावं किंवा वुमन एम्पावरमेंटाक जावं हांवें अशें आयकलां निलेशाक चड खबर आसतलें गोंया दक्षीण गोंया म्हणजे लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो पीएमाक कडल्यान आयलो म्हणटकच इतलो जो तांकां कळवळ आसा आनी तुमी विकास जाल्लो पळयता हो विकासान आनी हांव हें पॉलिटिकल भाशणूय दिना हांव तुमकां सांगता कितें तुमच्या भुरग्याची ऑपॉर्च्युनिटी कितें ही तुमी वळखूंक जाय आनी ते व्हडले लोक कशे जातले तांकां फाल्यां आपणे स्वता धन क्रिएट करून ते फाल्यां ह्या गांवाचो विकास कशे करतले हाजेर भर आसता हांव सदांच भुरग्यांक सांगता जेन्ना तांचे कडेन उलयता तुमी 4 पयशे करात न्हय 1 पयसो देप्याक दिवनी लाख आनी 2 लाख आनी 3 लाख तुमी 10,000 करता न्हय 500 रुपया दिया खूब डिफरन्स जाता आनी पयशे दिवंक जाय अशें ना हांव केन्नाय विचारता तुमी म्हणल्यार तुमच्या सर्वंटाच्या भुरग्यांची नांवां जाणा तुमच्या घरांत पळय कोण कामाक आसता तांची परिस्थिती जाणा तुमी खंय शिकता ती जाणा एक आठवड्यांतल्यान थोडी आमची जी पळय मदत करपी आसता ती गांवांतली आसता तांचे आठवड्यांतल्यान एकदां हांव म्हज्या चलयांक सांगता हाडून इंग्लीश शिकयता ती हालतिनार येता आमी तांकां गाडी धाडटा हालतिनार येता 1-4 शब्द शिकता हे कित्याक सांगता हे तांकां भुरगेपणासून वळण लागपाक जाय की हे फक्त आपले पळय वैभव दिसता ते आपले न्हय हे समाजाचें वैभव आनी ते करीत जाल्यार आमच्या राज्याक फुडार आसा आमच्या देशाक फुडार आसा म्हणून हांव केन्नाय सांगता फक्त पयशे दिले सगळ्यात सोपी गजाल हांव केन्नाय म्हणटा म्हाका कोणी देणगी मागूंक येता म्हणजे तुवें म्हाका सोंपो सोडलो म्हणून हांव 50,000 काडटा 1 लाख दिल्यार म्हाका सांग हांवें 4 बरो येवन बरो म्हज्यात कांय ना तशी मदत मनुष्यबळाची जशी आर्थीक बळाची मदत आसा तशी मनुष्यबळाची गरज आसा आनी ती सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय अब्दुल कलामान सांगलें बिगस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या भुरग्यांक सांग तुमचें जें पळय कोणाक शिक्षण येना ते 2 भुरग्यांक इंग्लीश शिकयलें किंवा कसलीय भाशा शिकयली म्हणून अशें आमकां वातावरण तयार करपाची गरज आसा आज भुरगो मातसो सोशल मिडियान बी मातसो वेगळे भशेन वचूंक लागला तो फेलियर घेवपाक रोखडो आसता तो रोखडो आपले ते कितलेशे लायक्स पळोवन फेसबुकार आतांय म्हाका सांगतालो डायरेक्ट पल्लवी बायक 500 तरी लायक पडटलो तूं कित्याक पडटा हें तांकां पॉलिटिक्स हें म्हाका समजना इन्स्टंट ग्रेटिफिकेशन धंदो चालू करपाक तितलें सोंपें न्हय सायकलीन बसता पळय भुरगो न्हय पळयलो करूंकूच जाय हें तुमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस प्रत्येक बिझनेसमॅनाक तुमी विचारा म्हज्या आज्यान सुर्ला बायक घेतली पयली नंदन जाणा ती आमची हायब्रीड बायक 4दा फेल जालो ताणें वचून खंय देवा म्हणजे सांगलें की आपूण कसलेंच सक्सेस जायना आपल्याक आपूण ताका एक ज्योतिशी मेळ्ळो ताणें सांगलें की तूं इतल्या बेगीन सोडूं नाका देवाची श्रद्धा तरी सोडूं नाका आनी कितें तेन्ना फ्रेंच आनी इटालियन काही इंजिनियर आहेत तरी हाडले शांतीलाल पयली फॅमिली आमकां पयली सोडून आनी ते वचून ताणें तो टनल घालो आनी त्या टनलान मागीर ताका वयर घालो आनी ती माय न्ही अशी माय की देखाट ताणें 50 वर्सां राखले मागीर म्हणून हांव सांगता सक्सेस हो कसो येता फेलियर जायल्या बरोबर सक्सेस येता पूण हे भुरग्यांक तुमी शिकोवपाची गरज आसा